पावलान तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र. अध्याय 1. ख्रिस्ता जेजूतय आसा ती जिविताची बासवणी परगट करूंक देवाचे खुशे प्रमाणे त्यास ख्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवूय नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांत दीस रात मुळ्ळे बरी तुजो हांव उगडास काडटाना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेका सोडून वेताना तुवें गळयल्लीं दुखां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुरतो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होसो भावार्थ जसो तुजे आजे लोईसा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळतलो तसो तुजे थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पसत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें कँड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लज नाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावुंटींत म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडवळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच ख्रिस्ता जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडवणदेरा जेजू ख्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मोरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडलें. हे सुवार्तेचे सेवेंत देवान म्हाका परगटणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतले सकड कश्ट सोसून आसां. पूण हातूं म्हाका कसलीच लज भोगना, कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणां. आनी तो दीस येतलो पर्यान ताणें म्हजे ताबेन केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका तांक आसा म्हूण पातयेतां. ख्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आधारान तुजे ताबेन दिल्ले सताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून व्हर. आसिया प्रांतांत आसलेले सकडी फिजेल आनी हेर्मोजेन सयत म्हाका सांडून गेल्यात म्हूण तूं जाणाय. ओनेसिफोराच्या घराण्याचेर देव काकुळतीची दिश्ट घालूं. जायते पावटी ताणें म्हाका बुजवण आनी समाधान दिलां. हांव बंदेंत आसल्यारी म्हजे विशांत तो लजलो ना. रोमाक आयलेल्या वेळार लेगून ताणें आतुरायेन म्हजी सोदना केली आनी म्हाका सोदून काडलो. सोम्या समोर त्या वर्त्या दिसा तो उबो जाताना सोमीस ताका काकुळट दाखोवं. हांव एफेजांत आसतना कितली ताणें म्हजी सेवा केल्या हें हांवें सांगचे प्रास चड तूंच जाणाय. अध्याय 2. तर तूं म्हज्या पुता ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमकां आसा ते कुरपे वरवीं बळादीक जा. सबार साक्षी हुजीर तुवें म्हजे थावन आयकल्ल्यो संगती हेरांक शिकोवची समर्थी आसलेल्या पातयेणेच्या मनशां अधीन कर. ख्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंक काड. सैनांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाय
लौकीक राटावळींनी घुसपाना. आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा. तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियमाप्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैताचो मुकुट जोडिना. कष्टकाण घोळतल्या शेतकाराक पिकाचो पयलो वांटो मेळा जाय. हांव सांगतां त्यो संगती बऱ्योकन व्हरून पळय. त्यो सकट समजून घेवंक सोमीस तुका आधार दितलो. मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू ख्रिस्त दाविदाचे संततीचो म्हूण उगडास कर. हिस्स हांव परगट करतां ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्याबरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळेन सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचें उतार सांकळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां ते सगळे देवान विंचून काडलेल्यां खातीर सोंसतां. जेजू ख्रिस्तातय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सासणीक महिमा जोडच्याक हे हांव सोंसतां. ही सांगणी निजाकी सारकी. आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवे जियेतल्याव. आखेर पर्यान थीर रावू जाल्यार ताचे सवे राजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारू जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकाक ह्या संगतींचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वादविवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूद सांग. असली तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजनांतल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत पाटीफुडें पळय नाका. संवसारी वा पोकळ्या गजालींक कान दी नाका. तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी भरसल्ल्यांथय देवाची भिरांत पुर्ती नास जाता. तितलेंच न्हय, तसल्यांच्या उलोवण्यांचो प्रभाव रोंतो वोट जाल्ले बरी विस्तारत वता. हिमेनेव आनी फिलेत तसल्याच स्वभावाचे मनीस. सताची वाट सांडून ते इतले पयस पावल्यात की आमचे पुनर्जिवंतपण जावन गेले म्हणून शिकोवन जायत्यांचो भावार्थ धंडळायतात. तरी पूण देवान घाल्ली बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना आनी तिचेर अशें बरोवन आसा. आपली कोण म्हूण सर्वेस्पर वळखता आनी परत्यान सर्वेस्पराचें नांव उसारतलो अनिती थावन पयस रावूं. एक व्हडल्या घरांत रुप्या भांगाराची मात्र न्हय, रुकाडाची वा मातयेची आयदनांय आसतात. तांतली थोडी उत्तम आनी थोडी कदीम उपयोगाक वापरतात. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाकच धुवन नितळ करता, तो उत्तम उपयोगाक पडटा तें आयदान जाता. धन्याक म्हूण भेटोवन दिल्ले तें ताका उपकाराक पडटा आनी हर एक उत्तीम सेवे सत्काराक उपकारता तसले आयदान तो जावंक पावता. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवे नितीन, विश्वासान, मोगान आनी समाधानान जियोंक साधन चलय. अर्थ वा सारनातली तर्कां सुकय, कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये. ताणें सगळ्यांथंय दयाळ जावची गरज. ताणें एक निपूण शिक्षक जावन आडवाटेन वेतेल्यांक हळवायेन आनी सोंसणिकायेन सारके वाटेक हाडूंक वावरी जाय. हाचे वरवीं तांणी आपले मन बदलन सततें येशे देव तांकां कुमोक दिवंकी पुरो. अशें येदोळपर्यान आपली खुशी करूंक म्हूण सैतानान आपले कैदी करून दवरलेले ते ताच्या पासांतले सुटल्यारी सुटले.
अध्याय 3. इतले सदांच उगडास दवरा. शेवटींच्या काळार विशेष कष्ट आणि अडचणेचे दीस येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी आणि दुडवाक लबदल्ले, गर्वी, हंकारी आणि हेरांची निंदा करतले. आवय बापायक अविधेय, अनुपकारी, अधर्मी, मोगमाय पास नातलेले, असमाधानी, निष्कुचारी, भास्कळ, हरामी आणि सर्व बरेपणाचे विरोधी, घातकी, अक्कल नातलेले आणि गर्वान फुगल्ले. देवाच्या मोगा बदलाक आपल्यास खुशालायांक लबदल्ले. समर्थींचे सरल घेऊन भितरलो सार इन्कार करतले. तसल्यांची सळावळ तुका नाका. हांचेच भितरले ते घरांघरांनी वसून अस्कत स्त्रियांक भुलयतले. पातकांच्या बऱ्या पोंदा अडसतल्या आणि खोट्या ओढण्यांच्या लारांचेर धलतल्या स्त्रियांक ते ससारायेन आपले मुठी भितर धरतात. ह्यो स्त्रियो कोणातावनी शिकूंक तयार आसात, तरी पूण स्वताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकुल सकानात. जान्नेस आणि जामरेस मोयजे विरोध रावलले बरी, हे मनीसी स्वता विरोध रावतात. हे कुसड्या मनाचे आणि भावार्थाचे पारखाणेंत सलवाल्ले. पूण हांचे कांय चड काळ चलचे ना, कित्याक त्या दोगांची पिसाय सक्टांक कळून आयिल्ली तशी हांची सक्टांक कळटली. हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेतां आनी म्हजो शेवट कितें हे सकट तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था सुस्णिकाये, म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आणि थिरासणे विशांत तुका सकट कळीत आसा. अंतियोकांत, इकोनियांत आणि लिस्त्रांत म्हजे वयर आयलेल्या दगदण्यांक आणि कश्टांक तुंच साक्स. खंयच्या तराची दगदणी म्हजे वयर येवंक ना, तरी त्या सर्वांतलो सोम्यानच म्हाका निवारला. जेजू क्रिस्ता थंय भक्तीन जियोंक खुशी व्हरतल्यांक कष्ट दगद सोसूंक आसतलेंच. पूण खोटे आणि कपाटी मनीस हेरांक फटोवन आणि आपुणच फटवून पडोवन आपल्याच खोट्यापणांत चड आनी चड गूंड रोमतले. पूण तूं तुका शिकयलेल्या आणि तुवें दृढपणी सतमनलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणातावन हे सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणार्थावन पवित्र पुस्तकाची जणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसले जणवायेचे भंडार तें. देवाच्या प्रेरणाखाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तिदवंक आणि बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता. अध्याय 4. देवा हुजीर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आणि आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोसणीकायेन तांकां भेश्टावन, तिदवून आणि उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या ओढण्यांक लोबदोन कान कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते भेरे करतले आणि कल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणीकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावूर. तुझे मणियारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितेर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितिवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट
नितीसो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगोन असलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. जाता तितले विगी म्हजेसरशी येवंक तूं प्रयत्न कर. ह्या संसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेसलोनिकाक गेला, क्रेसेन्स गलात्सियाक आनी तीत दाल्मात्सियाक गेला. लूक मात्र म्हजे सांगाता रावला. तूं येताना मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड. म्हज्या कामांत तो म्हाका उपकारतलो. तिखिकाक हांवें एफेजाक धाडला. तूं येताना त्रोआसांत कार्पुसा लागीं हांवें सोडिल्लो दगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामड्या पत्रां घेवन ये. तामटी अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. ताच्या कर्तुवांक सोमीस ताका फावो ती मजुरी दितलो. पूण तूं ताचे विशांत सत्रायेन राव, कित्याक आमचे शिकवणेक जुलुमेन तो आड रावला. म्हाका पयले पावटी तनखेक उबो केल्ल्या वेळार कोणच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सकटांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण थरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर्व वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत वन पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. प्रिस्काक, अक्विलाक आनी ओनेसिफोराच्या घरच्यांक म्हजे सलाम दी. येरास्त कोरिंतांतच रावला. अस्वस्थ जाल्ल्या त्रोफिमाक हांवें मिलेतांतच पाटी सोडला. हिवाळ सुरू जावचे पयलेंच हांगा पावोवंक प्रयत्न कर. येबुल, पुदेन्स, लीन, क्लाउदिया आनी सर्व भाव तुका नामान धाडटात. सोमी तुजे सोवे आसूं. कृपा तुमचे सोवे आसूं.